शशिकांत महाले जवळजवळ हे बघ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कवाते 9 कवात्याची परिस्थिती कशी झाली तुमका दिसतात ते उभे आहोत आता ॲट प्रेझेंट. पण त्यांनी काय केला जवळजवळ रात्री 2:30 ते 3 हो प्रकार झालो सकैलसून इलो तो. आणि त्यांनी एक्झॅक्ट काय केला जे सुयो आहोत जी सुई चलता म्हणजे जे कवात्याचो तो एक ह्या थंय कवात्याची हे जावप ते सुयोत काढून उडयले. सुयो काडटुकच आता मेन प्रश्न कसो झालो तुम्ही म्हणटले कवा ते तसेच आहात मरे तेका काय अर्थ ना सुई गेली म्हणजे कवा तो सोपलो. मेजर प्रश्न खंयचो कवात्याक जाल्ली 5 वर्सां 5 वर्साची मेहनत माती मोल झाली. परत आता हे इम्प्लिमेंट करा म्हणजे दुसरो कवातो लावा म्हणजे परत फाटी 5 वर्सां वयतली आणि आमची 5 वर्सां वाडटली म्हणजे मेहनत कोणी करप. आणि आता भुरगे चडशे मेहनत करतले काय एज्युकेशन बघतले हो मुख्य प्रश्न आहा. आणि दुसरे कशें आहा हो विषय आता मदत करूंक जाय असो माझो कोणी सरकारान काय दिवंक जाय अशी माझी हेचेर कांयच हे ना आणि म्हाका गरजय ना माझ्याक विचारशात जाल्यार. पण अशें हे आनी कोणाचें नुकसाण जावचें न्हू जे जेणे करून जे गरीब शापद आहा उदरनिर्वाह हेचेरच आहा तेंचे हे जावचें न्हू अशें माझें ठाम मत आहा. आणि सरकारान म्हाका दिसता हेचेर हत्तीचेर हे करपाक ही एक उपाय योजना करूंक जाय नाजाल्यार हो धुडगूस घालतलो. आणि आता झाडाची हानी जाली भविष्यात माणसाची जर हानी झाली जाल्यार हेच्या सारक्या मगे आणि हे उरचो ना. तेका लागून माझी आणि एक ह्या माध्यमांसून आणि तुमच्या पत्रकार आणि मिडियाच्या माध्यमांसून माझी मागणी आहे सरकारान बेगीतल्या बेगीन हेचेर फास्ट आणि आता आणि रावपाचा न्हू वाट बघपाची न्हू फास्ट हेचेर एक न्यू कितें तरी प्लॅनिंग इम्प्लिमेंट करून यंत्रणा हाडून हेचो व्यवस्थित बंदोबस्त करचो. माझे असे म्हणणे ना काय तर हत्ती तो जनावरच ते पण त्याची योग्य रित्या हे जावकच जाई असे माझे ठाम मत आहा. राती तुमच्या दर्शनाक खंय ओंकार हत्ती आयलो आणि गाडी काही कवाते लुकसाण केले काय सांगूंक सोदतात तुम्ही? राती जवळजवळ 2 सुमार घरान म्हणजे आमचो पप्पा आसलो तो न्हिदलेलो तो काय आवाज येता म्हण तो भायर येवन तेणी ताका दिसला की गाडी कोण तरी गाडी आमच्या एक आमचो चुलत भावा त्याची एक गाडी पार्क केल्ली आसली ती कोण तरी उखलता आनी आपटता कोण तो कळना म्हणटकीर तेणी म्हाका उठयलो. आमी भायर येवन पळयता जाल्यार हत्ती मोठो हत्ती उबो आसा आनी तो उखलता गाडी आनी आपटता डॅमेज केल्या तेची गाडी. म्हाजी गाडी आसली ती बी तेणी डॅमेज केल्या. आनी एक आमचो गांवचो आमचोच एक नेबर आहा तेची गाडी पयली तेणी डॅमेज केली एक. आणि त्या शिवाय कवाथ आमचो आसा लोकांचे कवाथे उडयले फुडें लोकांचे परत उडयले. म्हणजे तो तोरशा गांवांत आसलेलो तोरशाच्यान तो राती तामोशा पावलो तामोशाच्यान तो कडशी नदी जी आमची आसा न्हंय ती क्रॉस करून सकयल एक्चुली पुलीस आसा त्यांची नाकाबंदी चालू आसलेली. हांव लेट येयल्लो तेन्ना ती नाकाबंदीक पुलीस आसलेले पण तांकां तो दिसोंक ना मातसो सकयल्यान येयलो तो. आणि ही जी मदच्यान एक आमची पायवाट आसा आणि मदीं फुडें रस्तो आसा त्या सरळ मार्गान तो जे कितें वाटेक ताका त्रासदायक दिसता ते उडयले. आणि म्हाका दिसता गाडये पळोवन तो डिस्टर्ब जाता असो दिसता कारण ज्या अर्थी तो हांगासर हें करतालो त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की ताका व्हायट कलर तो रेड कलर तेतून तो खंय तरी मातसो हें जालो डिस्टर्ब जालो ताका लागून तेणी ते डॅमेज केले. आनी भायर सरून जेन्ना आमी ताका म्हणजे लोक काळोख रातचो वेळ न्हय सो हांवें पर्सनली जेन्ना ताका म्हणजे हें केलो धांवडायलो तेन्ना तो गेलो फुडें म्हणजे आंगार बीन तसो येवंक ना म्हणजे मनशाक वायलण जायना तो पूण वेहिकलाक कित्या खातीर तरी तो डिस्टर्ब जाता. पण हें सगळें पयल्या नंतर एक लक्षान येता की हो जो खेळ चल्ला ह्या खेळ खंय तरी थांबपाक जाय तेचो वायट हे अंत जावपाक जायना. आनी ताका लागून आमच्या माऊली देवीच्या कृपेन हांगा तरी आजून गांवांत आमच्या काय व्हडलो तसो म्हणजे जी नुकसाणी सोडली जाल्यार मानव हानी तरी जावंक ना. पूण हेची जावची न्हय हेका लागून आमी म्हाका दिसता पयलीं आमी बायट दिल्लेली फाटल्या फावट 2 म्हयने आतां जाले हे सगळे प्रकार चालू आसात. महाराष्ट्रानय सबंद नासधूस केली परत आतां गोंयांत पावलो आनी खंय तरी हत्ती मरतलो किंवा मनीस मरतलो ही वायट पळोवप खरेंच वायट दिसता. मनुष्य हानी जावंक जाय त्या प्रमाणे प्राणी हानी जावंक जाय. खूब लोक प्राणी प्रेमी आसात तो मेल्या नंतर मागीर धांवन येवन त्याचो काय उपयोग जावचो ना. सो ताका लागून आतां येवन तो बाबडो आसा सर त्याच्या कळपान व्हरून ताका परत सोडप ही खरी तेची तरतूद जावंक जाय.
कोण म्हणटालो आनी खंय वन तारान व्हरता आनी खंय व्हरता, पेपराचेर जालें खंयची हितूंतल्यान मैसूरच्यान टीम येता, गोवा गव्हर्मेंटानूय सांगलें. पण हें अशें न्हू, आमी सरकार पक्षान जरी असले तरी सरकारान ही दखल घेवप खूब अत्यंत गरजेचें आसा. वन मंत्री आसतलो हेकाय आमी ह्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता की फाल्यां सकाळीं खंय तरी अनर्थ जावचो न्हय. आमी हालींच पळयलां की बेकायदेशीर वाळू उत्खनना खातीर लोकांनी कायदो हातीन घेतलो, तसोच खंय तरी आतां प्राण्यां खातीरय लोक कायदो हातीन घेतले आनी त्या प्राण्याचोय बाबड्याचो जीव वचत, अशी गोश्ट जावपाक जायना. हेच्या खातीर तेंच्यांनी दखल घेवप अत्यंत गरजेचें आसा. माननीय मुख्यमंत्री जे आसा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात, ते प्रमोट करतात बऱ्यापैकी शेती बिती. पण हे जे जेन्ना तांकां पळयता तेन्ना तेंच्यांनी हेचेर ताबडतोब दखल घेवप एक्चुली गरजेचें आसलें. आनी म्हाका खात्री आसा की ते निदान आतां तरी ते तेचेर दखल घेतले. आमचे आमदार आसात तांच्याय नजरेक आमी हे गोश्ट हाडून दितले, तांच्यांनी हेचेर दखल घेवपाकूच जाय. कारण लोकांक हांगासर त्रास जावपाक लागलेलो आसा आनी लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी बी आतां खूब वेळ तोंड बंद करून रावंक शकनात. आमकांय लोकांचो विशय हो मांडचोच पडटलो आनी ताका लागून जो पर्यंत हेचो निर्णय जायना तो पर्यंत आमकां हें अशें उलोवचें पडटलें. गरज पडली जाल्यार लोकां बरोबर आमकां रस्त्यारूय देंवचें पडटलें. आमची ती तयारी आसता. ओमकार म्हाका दिसता राती धा न्हू सॉरी 1-2 असो येयला राती मोठे रातीर, कळोंक ना. ते आमच्या शेजाऱ्याच्या घरा फाटल्यान येयलो ते सायडीन दोंगरांतल्यान आनी देंवलो. मदीं आमचो व्हडलो पाट म्हणून आहा, व्हाळ व्हडलो, तो क्रॉस करून येयला आनी आमची केळी माडी उडयले. आनी आमा गणपती विसर्जनाची वाट आसा थंयच्यान तो देंवलो आनी उगव्या सायडीन दुसरी वाट आसा थंयच्यान भायर सरलो आनी उगव्या तेंच्यान लॉस करीत गेला तो. काल खंयच्यान येयला आसतलो? तामोशे सायटीसून? म्हाका दिसता तोरशाच्यान वयल्यान दोंगरांतल्यान तो मसून रोडान नाल्यार येयलो आसतलो तसो तो. ओके. आणि फाटीं जी तुमची लुकसाणी जाल्ली ती कितें दिले लुकसाणी? अजून कांयच ना. अजून कांयच ना. आतां कितली जाले आसतली अंदाज लुकसाण? काय कळना अजून कोणाचें कितें जालें कळना. पूण इल्यात कोण फॉरेस्ट किंवा हे कोण ना, अजून एग्रीकल्चर कोण कोण ना. ना न्हू. ओके, थँक्यू. आणि एक सांगूंकशें दिसता सरकारान हेचेर बेगिनले बेगीन एक्शन घेवन कितें तरी करचें. कित्याक पावसांत तितले शेत जायना ते ह्या दिसांनी जाता. लोकांनी ऑलरेडी घातलेले आहात मिरसांगांचे रोपटे, भाताचे बियाणे, परतून आनी कितें कितें भाजी घातल्या, चवळी बीन घातलेले आसा. ते म्हाका म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा, पर्सनल रिक्वेस्ट, हांव शेतकरी आहा, हात जोडून एक विनंती करता सरकारा हेचेर बेगितल्या बेगीन एक्शन घेवन हत्तीची खंय तरी एक सोय करची. मनाक आजातलें एक रिक्वेस्ट आसा. आनी स्पेशली आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान हेचेर कितें ते बेगीन सोल्युशन काडचें. कित्याक तेन्ना व्हडले आमकां एक शपथ सांगून गेल्ला तो. म्हाका एक दिसता तेणी इमिडिएट एक्शन घेवन फुडें कितें ते आपूण हे करचें घेवचें एक्शन. तुम्ही पळयतात GNH.